पयले सुवातेर मुखेल खबरो आयकाय. तें बंका उजलें रॉकेट धाडलो तें डायरेक्ट चंद्रार वचून घोटेल मरे. गेलो टीव्ही काडलो मू पूण दूरदर्शन दाखयत ब्लॅक एंड व्हायट. आदलें बडकां फोडपा बोंदेरां हेस्तांत खुशालकायेन गाजयताय. गोंयकारांदो मूय मेल्याय रे. जाग जाय म्हजें नांव लांप्यां आनी हो गरम गोंयकार घेवन येयलो तुमकां गोंयच्यो आनी सगल्या जगाच्यो खबरो शाश्टी भाशेन. आतां पुराय खबरो आयकाय. तुमकां उगडास आसा? हांवें पयर फाटीं सांगलां मरे तुमकां एक रॉकेटा बंका उजलायन वयर धाडलो म्हणून. तें मरे आतां सारकें डायरेक्ट चंद्रार वचून घोटेल खंय. हेजे मुखार चोवपाचें. देखून गोंयकारांदो जाग जाय मुठां. कित्या ते आंगे गोंयचे बाकार रातीं पॅक घेवन बायल्यां बसून आतां मुन्नां चोवपा लागल्याय. पूण ते दिल्ली, कर्नाटका, महाराष्ट्रा, UP आनी बिहारी बाबू लायनी रावल्याय मुन्नां वचपा टिकेट बूक करूंक. आतां वॉट्सॅपाचे हेबडाय कोताय ते भाशेन थिंग खंय मरे पॉलिटिशनां आनी बिल्डरांनी प्लॉट्स कोण विकूंक लागल्याय. जायते एडवर्टिजमेंट येताय प्लॉट्स फॉर सेल ऑन मून म्हूण. मार्स फेसिंग प्लॉट्स, जुपिटर फेसिंग प्लॉट्स आनी सॅटर्न फेसिंग प्लॉट्स आसाय. पूण अर्थ फेसिंग प्लॉट्सां रेड बांपर आसा खंय. ते ग्रुपांचे लोक ताम नासता हेबडाय करूंक लागल्याय. कोणे घायल मुनाचे मरे उदो आनी आयस मेळ्ळां. फकत काजू आनी माडां वच पडटा खंय. पॉलिटिशियन खंय थिंग हुंच कडेन झोपडपट्ट्यो बांदपा जाय तें प्लॅनिंग करूंक लागल्याय. तांकां संवय आसा न्हू ती. एलिसां पयलीं रोखडे रातयां भितर मोती दोंगर, जवारीनगर, शांतीनगरा भाशेन गांव उबी करपाचे. ना जाल्यार गोंयाचोय गोंयची झोपडपट्टींत पॉप्युलेशन खंय 81% वाडोलां. थिंगा चडसो कर्नाटका, UP, बिहार आनी महाराष्ट्रासून लोक येता खंय. आनी डॅम आयज म्हळ्यार झारखंड, गाडाक, विजयपुरा, बेलगांव, बागलकोट, हावेरी आनी धारवाडचें पॉप्युलेशन बोलां. ते झोपडपट्टी एक गोंयकार मेळपा कठीण. हांव एक पाट मरे मिस्टेकीन हांगे कांबाले सोदूं ते चिंबेलची झोपडपट्टी भितर सोलो. थिंग मरे म्हाका सगलो लोक मांडोवन चयतालो आनी तेंगे आंगडां कितें कोत काय मू. म्हाका सारकें हांव एक मेंढरो ते कोल्यांगे गली भितर सरल्या भाशेन दिसलें. तेंकडे ट्रक, टेम्पो आनी टॅक्सियो पासून आसाय आनी बरें बिजनेस कोताय. मडगांवचो आख्खो नुस्त्या धंदो कोण चलयत मू जाणटो रे तूं. हे झोपडपट्टी रावतल्यां हांगे पॉलिटिकल इरमां बेडसांव आसता. ते झोपडपट्टी रावतो लोकां कडेन सगळे डॉक्युमेंट आसताय. आधार कार्ड म्हणाका, रेशन कार्ड, वोटर ID कार्ड, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, उदका मिटर. भुरग्यां इस्कला वचपा बाल रात बस पासून आसाय. हांकां गोंयकारां मरे एक रेशन कार्ड करतो जाल्यार 10-12 पावट्यो मान 5-6 म्हयने लागताय. पूण तांकां पांय भायर घायनासतना घरां बसून आयतें मेळटा. कालांगूट एरिया सगळे काश्मीरी राशन आनी नायजेरियन धंदो कोताय. तांकां केसली उजेत केल्या तेणी एक फोन मारल्यार येते 17 जाण उबी जाताय मरे तेंगेले. आनी गोंयकारान फोन मारल्यार स्विडन, आयर्लंड, जर्मनी आनी होंसलो वचूं आज कॉप कितें मारलें काय मग पयली बातमी घेताय. देखून हांव सदां म्हणटा मरे गोंयकारांदो खंय मेल्याय जाग जाय. शेजाऱ्या बसत्यान तकलेन मातशें नेरवाचें. पूण बरें मुडां आसल्यार तेंगे घरां बसून TV चोवपा मेळटाली. ना जाल्यार लडू कोणाले जॉनलांतल्यान एशे उबे रावन चयताले. 1982 वर्सा गोंयां पयलींच पावट TV स्टेशन पणजे बांदिल्लें. पूण पणजे भायर बाकी लोकांक TV दिसती पडना आसलोली. 1986 तें आख्ख्या गोंयां दिसती पडोंक लागलें. जायत्या लोकांनी TV घेयल्यो. आमी मातशे गरीब घटना तुमकां आनी 2 वर्स गेलीं TV घेवपाक. एक दीस माय बरी मुडां आसतना ते बोलयली आमी TV घेया मू. ते दोणा गोंयां डायनोरा, एप्ट्रॉन, वेस्टर्न, सोनी, ऑर्सन आनी ओनिडा मेळटाली. सगल्यांक फामाद ओनिडा TV आसलोली. मडगांव एक TV शॉपार तो एक लांबो एरबेलेसो दुकानवालो आसलोलो. तेणी जायते भाशेन TV दाखयल्यो पांक एकूय मानोना मू बेजार असो जालोलो. हांवें निमाणें मायक म्हळें आमी ओनिडा कलर TV घेया मू.
ओनिडा टीव्ही रिमोट नासलेलो 11,000 आनी रिमोट आसलेलो 12,000. ते भायर एंटेना सेपरेट 800 रुपया पडटाले. एश म्हूण मुगे मांयक कोणाक तेन बारीक चिंतून म्हाका म्हळें, चेड्या आमी मरे हे म्हयन्याक टीव्ही घेया आनी दुसऱ्या म्हयन्याक रिमोट घेया आनी तिसऱ्या म्हयन्याक एंटेना घेया. हें आयकोन तो पयलीं पासेंस काबार जालो दुकानवालो आपणाल्या केंसां बचोक मान एशतेश घुंवपा लागलो. तेक तोयन मायन मुजकाना लोडू म्हळें, ओ आतां बरें आसलो मरे, एकानी कितें जालें तरी. वय नोड्यांचे पायप आनी एंटेना गायन जात म्हळ्यार हांवें रायलेची चेड इस्त मारल्या सांजे वयले 5 जालोली. पयले फावट टीव्ही बटन ऑन केल्यार तेजेर मरे कापड न्हेसलो बायल सकला बयसून गाये दूद काडटा आनी कोण एकलो मराठीन गायन कोता. हाटल्यासून मुगे मायन बॉब मारली. त्या दुकानवाल्यानाक होटयल म्हणूं लागली. एक कलर्ड म्हाका ब्लॅक एंड व्हायट टीव्ही दिल्या. तुका सांगलो मरे त्या टीव्ही बॉक्साचेर देंवता दाखयल म्हणून. हांवें मायक म्हळें बेस्ती आबूज जायना गे. दूरदर्शनाचेर सगलो वगत ब्लॅक एंड व्हायट येता आनी फकत सांजे वयले 8 ते 10 वरां पासून कलर येता. मायन मरे म्हाका रागान पोत्तून म्हळें, हें तूं आतां सांगता? पयलीं सांगलो जाल्यार त्या दुकानवाल्या आनी कितें उणी करूं लायता आसलो. त्या तेंपारू ते टीव्हीचेर मरे 8 वरांचे हिंदी न्यूज येतालो आनी गितांजली आयर म्हळें एकले न्यूज रिडर मुगे फेवरेट आसलोले. तेदो केस केस सिरियल येताली रे. अग्निपथ, शक्तिमान, उट्टा पंची, वागले की दुनिया, हम पांच, चित्रहार, चंद्रकांत, मुंगेरी लाल के हसीन सपने, रामायण. शुक्रारा सांजे वयलें द वर्ल्ड डिस्पीक येतालें आनी आयतारा सकाळीं डिफरंट स्ट्रोक्स म्हूण एक इंग्लिशीन सिरियल येतालें आनी सांजे वयलें ऐसा भी होता है म्हूण येतालें. काय बरें दिसतालें. एक सिरियल सोमना एक पाट दाखयताले, मागीर 7 दीस रावचें पडटालें दुसरें येवपाक. आनी लोक टीव्ही मुखार बसून सिरियल कमेस जाचना पयलीं दोळ्यां तेल घालून रावतालो. आमी टीव्ही घेयली म्हूण ती म्हयना पोणे गेली. पूण ते रिमोटा शिंकप मतीं वचना म्हूण ती एक लायटी बटन आसलोलो. तो चिडल्यार टीव्ही चालू जाताली आनी बटन ऑफ केल्यार टीव्ही बंद जाताली. त्या तेंपार टीव्हीचे एक चॅनल आसलो म्हूण कोता येतालें. टीव्हीचे पिक्चर सारकें येना जाल्यार वयर नोड्यांचे वचून एंटेना गुंडावपा पडटालें. ते कावडे आनी माकडी सारके देमाय सतायताले. पोतून एंटेना गुंडायन सांवार घाताले. एक दीस शेजरा बसत्यान व्हडली रँक घालूंक लागल म्हूण जंगलाक वचून लोडू आयकिली. तेगे घोवात आपयतालें, टीव्हीचेर तुगे घोस्ता कांय येना जाल्यार टीव्ही फोडूं जाय आसलोली. सगल्या भाशेन टीव्ही बंद करूं जायना आसलोली. गेली ते सुमाना मरे ती हांगे मानेस्त हिंदी पिरचेंत गोंयां येयलोली. म्हाका दिसलो गडे बंदेरां हेस्ता रावन मागीर वयता म्हूण. पूण 3 दिसांनी गेली मरे. गोंयां बंदेरां हेस्त दिवार आयलँडाचे 2 गांव मनयताय. एक पियादाद आनी दुसरो सामातायस म्हणलो. त्या तेंपार वर्सां वर्स आगोस्ता म्हयन्यान 2 गांवचो लोक एकठांय जावन किजील कोताले. एकलो मोठा मुंगे बाटा शीम इंग काबार जाता. दुसरो मोठा गेल त्या वर्सा तुगे शिमे त्या आंब्याको काबार जालोली. ह्या वर्सा कितको वाडोली. हे मरे बरे उजेत कोण जात्री एकमुखा बोडकां फोडूंक लागताले. तितले न्हू तेंगे बायलां पासून कितू गोटे आसताली रे. हांव नोको त्या तेंपार कोणें ते आडे वा दुर्गा बांदपा तेंका आयडिया दिवंक ना जाल्यार. हे वर्सां वळी केस काबारू जायना म्हूण पोर्तुगेज मेतेकुलेर जाले आनी तेंका एक आयडिया दिली. जाग्यांनी बंदेर हुंपून मारकात करूंक लागले. बंदेरां इंग्लीश टॉकिंग आसाय ते फ्लॅग म्हणटाय. आदल्या तेंपार तेंक सारकें नांव पोर्तुगेजीन बांदेर म्हणटाले. पूण तेंको कांय न्ही आतां बंदेर म्हणटाय. पोर्तुगेजान तेंक ती आयडिया दिवपासून गांवांनी सुसेग जालोलो आनी ते खुशालकायेन ते सेलेब्रेट कोताय. थिंगान शांतिकाय जाली जायत. पूण थिंग मरे आतां एक शिमे 2 गांव सेपरेट दीस बंदेर गाजयताय. पयलीं सामाते स्पोर्ट्स क्लब मालार गांवची बंदेरां कोताय आनी आगोस्ता 4थ्या आयताराक पियेदाद गांव गाजयताय. धाकटीं भुरगीं तरणाटीं तेशे जाणटे पासून तितून भाग घेताय. चेडवां बायलो तीं पोलका दोटा मिरयां इस्तीद घालून नाचताय. तीं कितू बरें दिसताय रे. आदल्या तेंपार एकमुखा बडकां फोटालीं तें बंद जालें. पूण तोच बरे राग आतां बंदेरांचे हातोरमान काडटाले. तेज उपरांत मातशें देसेन जालें आनी फोटा सुजार कोण बंदेरां जोखूंक लागले. आतां बरे भाशेन शांतिकायेन 2 गांव गाजयताय खरे.
पूण थोडे मरे ते दोंत नासलो आदां ते हटाशकेन बोंदेरांचे मातसवाचे इनोसेंट चेडवांचे जोखूंक लागले आनी तें चड जावपा लागल म्हूण तेणी मरे तें काय बरें हटाशे उजार करपाचें बंद केलें. कितें कोताय रे बाबा, एश केल्या बोबोय पावताय. बरें रे, दुसरे मुंगडारा मेळया. ओ गरम गोंयकारां आनी गरम जाचना पयलीं सोंपयत मुगे काणयो. मोग आसूं. दीस इज लांप्या सायनींग आवट म्हळ्यार आवट.